मी हयसर बसलेलो आणि हयसून गेलो एकटे हे बोलले चोर आहे म्हणून. मग असं सामकं तो हळूहळू चलत पहिलं गेलो. त्याच्या मागसून मी सामकं गेलो तसं धावत धावत पुढे जाऊन की नाही पुढल्या खाली रोड गेलो. त्या खालच्या रोडाने जाऊन त्या झाडकेत बसलेलो. जाऊन त्याला पकडलं तर मग तिने पर्स दिली माझ्या हातात. पर्स घेतली आणि मग त्याला पकडून आणलं आणि मग सगळे जमले. ती डॉक्टराक मेळोंक गेल्ली आनी ती बॅग दवरून ती टॉयलेटीन गेल्ली. तितल्यान ते सकयल तो बॅग घेवन तो धांवलो. धांवता हेंच्यांनी आमकां ते मातशें अटेंडंट सांगलें आमकां बॅग घेवन धांवता म्हण. आमी हांगा आसले हांगसून मागीर धांवले. म्हाज्या फाटल्यान हो धांवलो. भाऊ म्हटलें मातसो म्हाज्या वांगडा यो म्हटलें. आनी हेणी मागीर ताका असो हांव असो मागीर अटेंड केलो तो त्या अटेंड केलो. ताका थंय बसलेलो मेळ्ळो. एका खाजगी हॉस्पिटलान डॉक्टरा कडेन चेकिंगाक येयल्ले की बायलेंची पयशांची पर्स पाळत दवरून येयल्ल्यान एका चोरान ती फारयली. आनी पयल्या बरोबर पर्स नासू पयल्या बरोबर बोवाळ केल्या उपरांत त्या चोराच्या फाटल्यान सेक्युरिटी आनी एकलो मनीस धांवलो आनी त्या चोराक धरलो आनी मागीर ताका त्या लोकांनी परत मारलो आनी म्हापसा पुलिशेन दिलो. स्टुडंटा खातीर हांव शामसुंदर पट्टे.